आमकां जे सरकारान हावजान जे आमच्या पंचायत मिनिस्टरान जे आमकां एन्श्युरन्स केल्ले की बाबा प्रत्येक मेंबराक 50-50 लाख रुपया दितलो म्हणून ते पयशे आमकां आयज येवन सांगल्या प्रमाणे ते पयशे आमकां पावूंक ना. सो हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागता जे पंचायत मिनिस्टरान जे आपले हावजान जे उलयल्ले ते उतार तरी खरें करून दाखोवपाचे. फाटल्या वर्सा आमकां 12.5 कोटी जे सँक्शन जाल्ले ते ह्या फावटी ते वयल्यान 8 कोटी कमी जाल्ले आसा. 8 कोटी दिल्ले आसा. सो 4 कोटी कमी जाल्लो आसा. सो 50 लाखाचे सोडून घाल प्रत्येक मेंबराक 3 लाखय मेळना. आमी रेजोल्युशन घेतला तो डेव्हलपमेंट फंड 12.5 कोटी करपाचो आनी जे हावजान 50 लाख उरला ते क्लियर करपाचे. 17-18 फाटलो वर्साचो फंड 50 लाख 5 कोटीचे फायल आमचे बील पयशे ना म्हणून रिटर्न जाल्ले आसा. कामां जाल्ली आहा ती कामां जावंक ना. आमी अशें कित्याक करता बरा जो बरें फंड येयना तो बरें आमी कामां घेयना हांगासर.